तेणी गरिबी पळयल्ली आहा, गरिबी सोंसलेली आहा. म्हणून आयज तो एक कोण गरीब जेका कोणाची गरज आसा त्याचे फिलिंग तो सजमावंक शकता. आयज देवान ताका आशिर्वाद दिला, पूण तो सगळ्यांचे बरें चित्ता. जेका गरज हा तेका तो फुडें सरोन आपलो आदार दिता. आणि आयज अशेंच जे आमच्या एका भावाक सोंपलेल्या तेजे फॅमिलीक तेजी भुरगीं धाकटी धाकटी आहात जेका शिक्षणा कडेन आनी तांकां जे लायफ जगपाक जाय बरें थंय खुबश्यो कठणाई येतात, ते तेणी पळोवन आयज तांकां तेंच्या भुरग्यांक एक बरें शिक्षण मेळचें जावं तांकां एक मदत जावची ह्या विचारान आयज तांकां लायफ टायम जेनी ताका कितें तरी एक रेव्हेन्यू येतलो तेचे वयरसून तेंचे एक बरें लायफ जगचें अशे विचार घेवन आयज हो प्रस्ताव हांगासर तेणी उबो केल्लो आहा आणि तेचे फावंडेशन घालपाक आयज आमी सगळे हांगा आसा. खरेंच हांव आमच्या पंचायती तर्फे आणि गांवाच्या सगळ्या लोकांच्या तर्फे आयज त्यांच्या काळजांसून आभार मानता. असले जे गरजेक कोण अडलेले आहात तांकां फुडें सरोन आदार करपाचे, ज्यांच्या कडेन घडटा तेंच्यांनी फुडें सरोन आदार करचे हे हांव सगळ्या आमच्या गांव भावांकडे मागता. 2019 जी महामारी येयली आणि ते महामारीन कितलेशेच लोक बळी पडले आणि तितून पर्राचोय समावेश आसलो. आणि आमच्या पर्रा गावात आणि भाटी ह्या वाड्याचेर अजित मोरजकर आणि त्यांच्या फॅमिलीन ही महामारी फेस केलेली आसा. म्हणजे यंग एजीर म्हणजे तरुण वयार आणि त्याची 2 ल्हान भुरगीं आसतना त्यांच्या घरातले 2 भाव अजित आणि त्याचो व्हडलो भाव ते महामारीन तांकां मरण येयल्लें. फाटली कांय वर्सां 2-3 वर्सां ही खडपट चालू आसली की तांकां आतां आर्थीक मदत कशी करपाची, जेणे करून आमचे आमदार कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार श्री मायकल लोबो यांच्यानी विचार केलो की तांकां जर कंटिन्युअस तांकां फायनान्शियल एक सपोर्ट जर मेळोंक जावो जाल्यार आर्थीक मदत तांकां सदांच उरोंक जाय. ते भुरगे ल्हान आसात, तेंचें शिक्षण आसा, तेंचो फुडार आसा आणि हे ध्येय घेवन तांकां आज तेंचेच प्रॉपर्टीन एक 2 रूम बांदून ते आतां ते बांदपाचे जे फावंडेशन आसा तो फावंडेशन स्टोनाचे उद्घाटन आतां आमी करपाक येयल्या. म्हाका दिसता केन्ना आमी जेन्ना फायनान्शियल असिस्टन्स दिता कोणाकूय भुरग्यांक जावं स्कॉलरशीप दिता ती फक्त कांय काळा खातीर आसता आणि थोड्यांक ती एक टेम्पररी अशें आसता. तितून कितें तेंचे फॅमिलीचे उद्धार जायना. पूण असली योजना म्हाका दिसता नवल आसा की असली योजना फक्त एक विजनरी मनीस असो विचार करूं शकता की ताका तेंचे फ्युचर आतां स्कुलानूच न्हू, फुडें कॉलेज आसा आनी फुडें तेंचे प्रोफेशनल एड्युकेशन आसा. सो तांकां सपोर्ट मेळपा खातीर पंचायत आणि पंचायती बरोबर ते मेंबर आसा जावं सरपंच आमचो चंदू हरमलकर आसा यांच्या मार्गदर्शनान आणि त्यांच्या सहकार्यान हे बरें कार्य आतां पर्रान घडत आसा आणि आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडत आसा. कोविड जेन्ना सुरवात जालें ते सेकंड वेव जेन्ना येयलो 2021 ह्या टायमार आमचो खास मित्र बाब अजित मोरजकर आणि तेजो भाऊय रत्नाकर मोरजकर हे दोगूय जाण they got COVID, they suffered a lot and they passed away. जे एज व्हडलीशी हे नासले म्हणजे 48 सुमार 47-48 वर्साचे हे आमचे फ्रेंड्स they passed away. आणि अजित इज सर्वाइव्ड बाय 2 sons, ट्विन्स. हो आमचो एकलो भुरगो तेजो स्कुलाक वयता आणि आनेकलो आहा तो आता एक्स्ट्रा क्लासीक गेला आणि तेची मिसीज आहा सायडीक. आमी चिंतले की हिंका परमनंट सोल्युशन हेंचे कडेन कितें तरी करपाची गरज आहा. तर दोगूय भुरगे शिकता जाल्यार आवय जर तर कामाक गेली जाल्यार शिक्षणाक तांकां खंय फाटीं उरतले. ब्रेकफास्ट आहा, लंच आहा, तांकां डिनर करूंक जाय, तांकां घरा सांबाळपाक जाय. तांकां एक परमनंट सोल्युशन म्हणून तेंचो एक धाकटुलो हिंगा 100 मीटर प्लॉट आसलो तितून तांकां 2 रूम बांदून दिवप आणि 2 रूम बांदल्या उपरांत तांकां एक 6-6.5 हजार रुपया एक रुमाचे रेंटाक दीत जाल्यार मेवतले.
एक 13,000 रुपया म्हयन्याक येयले जाल्यार तेंचे घरातले जे कितें सामान हाडूंक जाय, ऑल द ग्रॉसरी, तेंकां रेशन कितें लागता तेंकां शिक्षणाक जे कितें पयशे बारीक लागतले, आनी सरकाराची मदत जी 2,000 रुपया मेवता अंडर दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम, अशें करून 15,000 रुपया तेंचे ओन जावप हें इम्पॉर्टंट. आनी केन्नाय ती कामाक गेली हाफ डे जाल्यार तिंगासून थोडे पयशे मेळप, आनी आमचोय तिका हेल्प तेंच्या भुरग्यांक शिक्षणाक जेन्ना ते फुडें शिकतले, SSC जावन 12th जावन, म्हणजे ग्रॅज्युएट जायसर असल्या भुरग्यांक मदत जावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता गोंयान कितकेशेच अशे आमचे लोक कोविडान महामारीन दे पास्ट अवे, म्हणजे ते देहांत जालो तेंचो, आनी अशे सिट्युएशनान खुबशे लोक आहा आनी तेंकां म्हाका दिसता पंचायत, आमदार, गव्हर्मेंट म्हणून तेंकां हेल्प करूंक जाय. गव्हर्मेंटान हेल्प केलाच. डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेंकां 2 लाख रुपया त्या टायमार इमिडिएटली सँक्शन केले. चडशे जाणांचे 99% लोकांचे पयशे पावल्ले. पूण तेंकां फ्युचरान कसो हेल्प करप, म्हाका दिसता आमी जेन्ना चिंतले की तेंकां मंथली इन्कम येवचो म्हणून हे 2 रूम आमी तेंकां बांदून दिता विथ टॉयलेट आनी बाथरूम. सो हितून जे लोक रावतले ते तेंकां म्हयन्याक 6,500-7,000 रुपया म्हयन्याक एक रूमाचे मेवतले. हे आमचे मनान येयले. सरपंच, वॉर्ड मेंबरांनी ते सगळ्यांनी उलोवप केले आनी प्रपोजल आमी आयज हो सुरवात करता आनी हे 1.5 म्हयन्या भितर हे कंप्लीट करप आनी तेंकां हँडओव्हर दिवप. तेंकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन आनी तेंकां हाऊस नंबर पंचायत दितली आनी इमिडिएटली ते रेंटाक दिवन तेंकां कितें तरी इन्कम मंथली येतलो. हे आमचे विजन आहा. तुमच्याकडे सोर्स काय नासलो तुमचे काम करपाक? कितें काम करता तुमी? काय कोणाची कामाक वयता कामाक वयता आनी काय कितें म्हणजे कितें तुमच्या मनान कितें आसा ते आता? बरें देव बरें करूं म्हणटा आनी काय ना.